जाल्यार पासून पांयाशीन वेतांव ताज्या सोदांचा मुल्लान तुजी आज्ञा आमी कोताव सगळे करीत आयल्या आपल्या जिवितान आयज आनी सदांच गोंय आमचें राखून सांबाळून साफरासे शावेरान तूं आमचो गोंयचो सैम आला शिरो गोंयकारांचो बाबाट आमचो दुयेंचो कालचो जावन आसा तो ताज्या काळाचो कितलो लोक आपली मागणी घेवन उमाव घेवूंक येता सायबा तुजो बाबाच्या मागल्यार आवडो पुरो कोताय तूं सगल्यांचो बाबाच्या मागल्यार आवडो पुरो कोताय तूं सगल्यांचो May 1542 वर्सा बाबसाहेबा सोपरूदीन ते गोंयांत आयलो गरिबांनी पिडेंत आसली पोन्या गोंयांत ताजो वावर सेवा चाकरी कोतालो कापीट मारून भुरग्यांक आनी वावराड्यांक एकठांय करून दोतोरची वयतालो शर्मा सावन वाजी येता तांची तो मन बदलतालो बावतीस दिवन क्रिस्तांव कोरी गोंयाची संस्था सुरू जाली गोंयच्या भुरग्यांक फाटीं पोचचे पासत ताणी सेमिनारीची वाराची जबाबदारी घेतली तुवें केलय वार गोंयाक पासत विसरूंक जायना पायची येतात कितली धर्मा मदें केन्नाच फूट पडोंक दिनाका हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम एकठांय दोली धर्मा मदें केन्नाच फूट पडोंक दिनाका हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम एकठांय दोली भारताची पोत गोंय स्वतंत्र करूंक जेन्ना गोंयांत सोली भितर पुर्तुगेजाच्या प्रधानमंत्र्यान गोंयच्या गव्हर्नराक सांगलें आख्खे गोंय काबार कर शावेराची कूड घेवन पोर्तुगालाक येवंक वचता ताचेर मारात नदो शेमळ शिपाय लागीं ताची कूड उखलूंक जावना कोणूच नको गोंयचो सायबाचो वावर डिसेंबराचो म्हयनो लागीं पावतूच गोंयचो लोक उमेदीन भोंवता खोशी बेसांव घेवून कितले चलोन वेतात वतन पासून रावण उपाशी तुज्या पांयां लागीं पावतकूच काळजां तांची जाता दोशी बाबाट केन्नाच हालोवंक दिवं नाका तोंडाक गोंयकार कितले ते मोय पाशी गोंयचेर आयल्या ओतूच तूं वचोय सायबा हात धरून हांव मागता तुजेशी गोंयचेर आयल्या ओतूच तूं वचोय